नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. दाबोळे जंक्शनार पेट्रो पायपलायन रस्त्याचे काम करताना एक्सकवेटरान फोडली. लायन बंद आशिल्ल्यान अपकिर्त चुकले. सारकी करूंक 4 दीस MVRचे कर्म. केंद्रीय बजेट शेनवारा प्रधानमंत्री म्हणटा विकसित भारताक विकसित बजेट. मध्यम वर्गीय रावता टॅक्स रिलीफाक. उद्देग मागता ईज ऑफ टॅक्सेशन आणि बिझनेस. IT लायटीच्या खात्यान केबलवाले आणि सर्व्हिस प्रोवायडरांक दिल्ली 31 जानेवारीची डेडलायन सोंपली. अर्ज केल्ले केबलवाले लायटीच्या खात्याचे दारी. नव्या शिक्षण धोरणाविषयी चर्चा करूंक शिक्षण सचिवाची हेडमास्टरांकडे बसका. नव्यान आस्पावीत विशयांचे टीचर नेमपाचो विषय आप म्हणटा सगळ्यांक विश्वासात घेयात. अकराक शेक बंद करपाच्या सरकाराच्या ऑर्दीक शेकवाल्यांचो येवकार. काय शेक सकाळी 6 मेरेन चालू म्हूण बीच बेल्टात राती 11 शेकवाले मिडिया मुखार. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कोंबड्यांच्या हायजीनाची म्हायती जाय. आता कोंबड्यान QR कोड लावपाचो प्लान. गोय, महाराष्ट्र, कर्नाटकाचे पोल्ट्रीवाले ट्रेडरांची बसका. आणि बेळगाव गोय महामार्गार कुसमळीचो ब्रिटीश तेंपावेलो पूल नव्यान बांदपाचें काम सुरू. पूल 125 वर्सां पोरणो. जुलय 2024 सावन हेवी गाडयांक घाल्ली बंदी. दाबोळे जंक्शनार जुवारी कंपनीची पेट्रो पायपलायन रस्त्याचे काम करताना एक्सकवेटरान फोडली. लायनीत फ्युअल सप्लाय चालू नाशिल्ल्यान मोठे अपकिर्त चुकले. रोखडेच पुलीस आणि फायर ब्रिगेड हाजीर. ट्रॅफिक डायवर्ट. कॉन्ट्रॅक्टर MVRच्या नावान शबय. मुळा फ्युअल लायन आसा म्हूण सांगतना खंय मस्ती. सारकी करूंक 4 दीस तरी वतले. इंथनाचो स्टॉक आसा. जंक्शना कडेन ती बस जाली पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें सो पळय तशी कांय डेंजर अशें ना सद्याक. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर आनी वी वील टेक फर्दर एक्शन. पर्टिक्युलर स्पॉटाचेर आनी डॅमेज केल्ली आसा. सो दिस इज द सिच्युएशन. बट हातून कितें आसा बिकॉज टुडे इट इज नॉट पंपींग, इट इज नॉट इन यूज, इट इज ओनली फिल्ड विथ एअर. देर इज नो रिस्क टू एनीबडी हियर. ड्युरिंग पंपींग देर शूड नॉट बी नो एक्सकवेशन नियर द पेट्रोलियम पायपलायन. आणि आमचो सिक्युरिटी असलो आणि सिक्युरिटीने तेन्ना ताका इंटरव्यून केले खंय अरे आमची पायपलायन आसा. तो म्हणपाक लागलो खंय आमकां काम करूंक जाय, आमकां काम करपाचें इंस्ट्रक्शन ना. Now the authorities have come. Once they give a green signal, then only we can open the traffic movement. Otherwise, now we have diverted the traffic. Those who are going towards Verna side, Bogmalo, they can take Chikalim and Vishal Megamart Road, and then we go to the distance. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग ताजे पायपलायनाची ती आयज डॅमेज जाल्ली आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की कॉन्ट्रॅक्टरान काम करताना NHAचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तांच्यांनी काम करताना ही पायपलायन एक ब्रेकर घेवन डॅमेज केल्ली आसा. आनी इट इज फॉर्च्युनेट की ही पायपलायन जी आसता जेन्ना एक बोट लागता MPDन भितर ती MPDच्यान ते फ्युअल जे आसता डायरेक्टली पंपींग जाता. वास्कोच्यान पुडून मिडिया खातीर विक्रम नायक. शेनवाराक केंद्रीय बजेट संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू जाले. प्रधानमंत्री म्हणटा विकसित भारताक विकसित बजेट. फाटल्या 10 वर्सांत खंय पयलेच खेप संसद अधिवेशना आदी विदेश शक्तींचो उपद्रव ना. मध्यम वर्ग अर्थमंत्री सीतारमणच्या बजेटात टॅक्स रिलीफाक रावलात. उद्देग ईज ऑफ टॅक्सेशन आणि प्रोसेस सोदता. रोजगाराचेर कसरत. तुम्ही सगळे जाणा आसतले की ह्या बजेटान इन्कम टॅक्स जो आसा 1961 तो रिवॅम्प जातलो आनी ताच्या खातीर चेंबरान आतां एक डिमांड केला की नवे टॅक्स जे आसा ते वाडोवचे. इन्कम टॅक्स वाडोवचे न्ही, जे आसा ताच्या कमी केल्यार एक व्हडलो फायदो हो जातलो की सामान्य मनशांच्या हातान चड पयशे उरतले आनी त्यामुळे ते पयशे परत इकॉनॉमीन येतले. लोक खर्च करपाक सोदतले आनी खर्च केला काय इकॉनॉमी वाडटली. सो हो एक आमचो मेजर डिमांड आसा.
इवन टॅक्स लिमिट्स जे आसा ते वाडोवपाचो आमी सरकाराक आग्रह केल्लो आसा की तुमी जे स्लॅब आसात न्ही ते वाडोवन चडांत चड लोक जे तळागाळांतले आसात तांकां टॅक्सांतले जे आसा ते सुटपा जाय म्हणून ते आमी एक डिमांड केल्लो आसा. सेकंड मेन जो आमचो इव्हेंट हे आशिल्लो की टुरिजमा बद्दल सद्या खूब डिस्कशन चालू आसा आनी GST हो एक व्हडलो घटक जाल्लो आसा जो लोकांक मातशे चड पयशे दिवचे पडटात हॉटेलांक बी सांगला. आमी सांगलां की एक युनिफॉर्म 12% स्लॅब हॉटेलांक जर लायलो तर सगळ्यांक बरें पडटा. हॉटेलाकूय फायदो जातलो आनी सामान्य मनशाकूय आनी टुरिस्टांक येतात तांकांय हो फायदो जातलो. तिसरो आशिल्लो तो MSME हो आतां मेन MSME आसा ताजे सगळ्यान व्हडलो हो आमचो घटक आसा GDPंतलो आनी तो बरो चलपा खातीर मेन एक इशू जो आमकां येता तो बँकेचे कर्ज मेळपा खातीर येता. सो आमी डिमांड जो केला तो बँकेची जी कर्जां आसा ती इजिली मेळची. तिसरो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट अगेन इज ग्रीन एनर्जी आनी ग्रीन इंडस्ट्रीज ताका आमी भराव दिवपा जाय. चडांत चड जे इंडस्ट्रीज गोंयांत येतले किंवा भारतानूय येतले ते ग्रीन एनर्जीक और ग्रीन इंडस्ट्रीज आमी डिमांड करपा जाय. जशें की इलेक्ट्रीक व्हेकल्स किंवा रिन्युएबल एनर्जी सोलर एनर्जी हाच्या खातीर चेंबराचो प्रयत्न चालूच आसा. आनी दुसरे दोन सेक्टर आमी मागले. एक आशिल्लो एग्रीकल्चर जो आमचो मेन बिजनेस सगळो आमचो इकॉनॉमी एग्रीकल्चराचो चलता ताकाय पॉलिसी एडवोकेसी करून तो बऱ्यांत बरो करपा जाय. हीच चेंबरान आमच्या निर्मला सीतारामन मॅडमाक लेटर करून सगळे मागिल्ले आसा. IT आनी लायटीच्या खात्यान केबलवाले आनी सर्व्हिस प्रोवायडरांक दिल्ली 31 जानेवारीची डेडलायन सोंपली. आता खाते खांब्यावेल्या ओडिल्ले बेकायदेशीर केबल कापूंक मेकळे. त्या वटेन केबलवाल्यांच्या रजिस्ट्रेशनाक IT खात्या कडेन शेकड्यांनी अर्ज पावल्यात. मात अजून चार्जीस आनी रजिस्ट्रेशन ना. केबलवाले लायटीच्या खात्याचे दारी. IT आनी लायटीच्या खात्यान केबलवाले आनी सर्व्हिस प्रोवायडरांक दिल्ली 31 जानेवारीची डेडलायन सोंपली. केबलवाल्यांनी वापरी नाशिल्ल्यो केबली काडपाचें उतर दिलां. काशीनाथ शेटये सांगता. 2 म्हयन्या भितर केबली काडच्यो. 3 फेब्रुवाराक IT अधिकाऱ्यांसयत बसका जातली. शेटये उलयलो. तर आमी तांकां 1 तारीख पर्यंत डेट दिल्ली न्ही फाल्यांच्यान आसा. सो 3 तारखेक आमी वी वील टेक अ मिटींग विथ IT डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आनी दे हॅव टोल्ड अस दॅट दे वील क्लियर ऑल ते सगळें बांदलां ते बीन क्लियर करतले म्हणून सांगलां. कोण आसात पळय तांकां आमी सांगलें ते बंचिंग सगळें क्लियर करून नाल्यार आमी क्लियर करतले. तांकां जर दे आर क्लियरींग विथीन 2 मंथ्स सगळे जर आमचे क्लियर करून दिता जाल्यार वी हॅव नो ऑब्जेक्शन. तेच जर सगळे पोलावयले काडटा आमचें काम कमी जातलें. तांणी एप्लिकेशनां कोण दिल्या आनी कितले पोला ते आमी आतां IT डिपार्टमेंटान वचून आनी ते चॅक करतले मागीर सगळें. तेजें म्हणणें कितें की तुमी सगळे कितेंय तरी मुवमेंट करात सो दॅट एक्चुअली तुमी विचारपाक गेले जाल्यार कितें जाता तें रॉंग जाता. आमकांय दिसता जे लायटीचेर पोलाचेर जे वायंडींग करून बी दवरता ते. पूण सद्या तें इतलें मुखार पावलां तें विदीन अ शॉर्ट नायट आमच्यान कटूय करपा जायना. सो आज आमी शेटये कडेन उलयला तेतून ताका सांगलां की आमी आतां एज पर IT डिपार्टमेंटान सांगिल्लें की सगळीं रजिस्टर जाया म्हणून बिफोर 31. सो आमी तरी प्रयत्न केला एज ए MSO की आमचे 99% जे LCO आसा ते रजिस्टर जाल्यात IT डिपार्टमेंटान. देर इज अ कम्युनिकेशन गॅप बिटवीन IT एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो तो म्हणटा आपल्याक कांयच इन्फॉर्मेशन येवना. सो आमी आतां तेकाय सांगलां की आमी आतां कलर कोडिंग कितें म्हणटा ते सिस्टम कशी आसता ती त्या प्रमाणे आमी आमचे जे पळय वायर आसा ताका कोडिंग घालतात आनी तेणें सांगलां आपल्याकूय तुमी बरोवन दियात विदीन शॉर्ट पिरियड तुमी करपाक. एनीवे आमी करपाक सोदतात. ITंतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायते प्रमाण आतां मेरेन 190 मायज एप्लिकेशनां आयल्यात. 46,144 खांब्यांचेर खंय केबल्स आसात. केबलींची लांबी 3,500 किलोमीटर जाल्या. एका पोलाचेर केबल घालपाक केबलवाल्यांक वर्सुकी 100 रुपया फी जाल्यार 1 किलोमीटर केबल व्हरपाक 1,000 रुपया लायसन फी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. NEPक चालीक लावपाच्या नजरेन निमाण्या पावड्यावेली तयारी शिक्षण खात्यान सुरू केला. शिक्षण सचिव लोलयेकारान दीसभर लागून उत्तर आनी दक्षिणेत हेडमास्टरांच्यो बसका घेतल्यो. तयारेचो नियाळ घेतलो. तालुको समिते वरवीं अंमलबजावणीचेर देखरेख दवरपाचें थारला. नव्यान आस्पावीत विशयांचे टीचर नेमपाचोय विशय चर्चेक आयलो.
नवे शैक्षणिक धोरण चालीक लावपाविशीं शिक्षण सचिव लोलयेकारान हेडमास्टरांकडे बसका घेतली. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या हेडमास्टरांकडे दिसभर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. एकेडमिक इयर एप्रिलाक साकून सुरवात करपाक गेला, सो तेजेर डिस्कशन जालें. हेडमास्टरांचे काही प्रश्न आसले की एप्रिलाक सुरवात करता जाल्यार करेक्शन कशें जातलें. सो ते सेक्रेटरी एड्युकेशना म्हणला की सगळे प्रश्न तुमचे आपण मतीन धरून तेजेर योग्य तो तोडगो काडटले. आमचे हेडमास्टर एसोसिएशन आसा, त्याच बरोबर जे टीचर मेळ्ळा योग्य वेळार तेज्या बद्दलय विचारलें. आर्ट टीचर आनी थिएटर आर्ट म्हण टीचर आसता ते आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्यान येता. सो ते कितलो वेळ आसतले, कारण 4 नवीन सब्जेक्ट जे इम्प्लिमेंट केला तातूंत आर्ट म्हण एक सब्जेक्ट आसा. तेजेर एक सगळी देखरेख दवरपाक कितें आतां पयलीं कितें आसलें, एक कोण करतलो, तेजेर एक हें नासलें, एक सिस्टम नासली. सो तेणें एक कोऑर्डिनेटर्स काडला तालुका वायज, जे एक कमिटी केला. टीम कॉन्स्टिट्यूट जातली आनी ही टीम म्हळ्यार तांकां ऑल टायम सपोर्ट आनी हँड होल्डिंग आसतलें. म्हणजे खंयच्याय स्कुलाक NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना समजा जर कितेंय डिफिकल्टी आयली जाल्यार तेणें ह्या टिमीक अप्रोच करची आनी ते टीम विथ द हेल्प ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स वील एन्श्योर दॅट ऑल दोज क्वेरीज आर रिजॉल्वड आनी हें ट्रान्झिशन जें आसा तें सिमलेस जातलें आनी बऱ्या तरेन इम्प्लिमेंटेशन जातलें. मजगती आप म्हणटा पयलीं पालकांक विश्वासात घेयात. NEP चालीक लायतना घाई गडबड नाका. तातल्यान आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन जशें तुमकां सांगलें ज्या तरेन हॅपॅझर्डली करता विदाउट टेकिंग द टिचर्स, पेरंट्स, द अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट कोणाकूच तांणी पॉलिसी भितर कॉन्फिडन्सान घेतलें ना. आनी बेसीक जो विशय आशिल्लो तो म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. काणकोण सारके गांव आसूं किंवा सांग्या सारके बाकीचे सारके गांव आसूं, थंय वचून तुमी शाळेची परिस्थिती पळयात, ज्यो शाळा आतां बंद पडटा. आनी अशें आसतना एक हॅपॅझर्ड मोमेंटान आज सरकार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. पेरंट्सांचे चिंतूना, भुरग्यांचे चिंतूना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रातचे 11 मेरेन शेक बंद करपाचे म्हूण सरकाराच्या वर्दीक कितल्याशाच शेकवाल्यांचो येवकार. ट्युरिझम खात्यान खंय 11 मेरेनूच वेळ दिल्लो. एक्सायजान रातचो 1 मेरेन दिला. कांय जाण सकाळी 6 मेरेन शेकां चालू दवरतात. तांकां लागून बीच बेल्टात गुन्यांवगारी खंय वाडटा. शेकवाले उलोवन दाखयतात. आदलो आमदार आग्नेल म्हणटा 1 मेरेन एक्सायज परमीट सारकें न्ही. रातया चलपी शेकांचेर झगड्यो, खुना आनी मारामारी जावपाच्या प्रकरणा उपरांत शेकां राती 11 मेरेन बंद करची म्हूण पर्यटन खात्याचो निर्णय. कांय शेकवाल्यांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिला. खात्यान 11 मेरेनूच खंय परवाने दिल्यात. अबकारी खात्याचो परवानो राती 1 मेरेनचो. पूण आतां 11 बंद कर म्हणल्यार थोडो मार बसतलो. बट इन अ लॉंग वीथ दीस थिंग लॉंग वे पयशे जाल्यार तूं फुडाराक चिंतशे जाल्यार आय थिंक इट्स व्हेरी गूड. आनी एक वत तरी तितून वाडोवन हें करपाक जाय. पूण तेच्या उपरांत न्हू, कित्याक ही जे लोफडे जे चलता शेकांचे हे लेट नायटूच चलता. आमी कितें करता, थोडे शेकवाले आहा ते जेन्ना आमकां 1 वाजता पासून आमकां टायम दिला, आमी सकाळी पासून शेकां चलयता. थोडे सकाळी 6 o'clock पासून शेकां चलता. आनी हांगा सुद्दां तो लोफडे तो जायना जाल्यार आनी कितें जातलें. गव्हर्मेंटाची पॉलिसी जी आसता ती सारकी स्पेसिफीक आसपाक जाय. 12 जाल्यार 12, 1 जाल्यार 1. म्हाका दिसता की जी आमच्या एक्सायज लायसनाची जी हें आहा दॅट इज द ट्रू टायमींग. सारको आहा टायमींग तो. त्याच्या उपरांत कोण एक 10-15 मिनटां पासून त्याच्या उपरांत शेक चलोवपाक जायना. टोटली बंद जावपाक जाय. आय फुली एग्री. जे पळय सर्क्युलर काडला इट इज रायट. एज पर द टुरिझम पॉलिसी शेक इज सपोज टू ऑपरेट सकाळचे 7 ते 11 पर्यंत. ते आमी फॉलो करता. पूण आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटान लायसन दिलेलें अप टू 1 o'clock. सो तेका लागून आमी चडशीं शेकां आमी ऑपरेट करता अप टू 1 o'clock बिकॉज आमकां लायसन आहा अप टू 1 o'clock. कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस म्हणटा कांय अधिकाऱ्यांक हप्ते पावतात. कोणाचोय जीव गेल्या उपरांत सरकाराक जाग येता. हांवें सांगलेलें की हांगा सगळे रेंटल आहा, भाड्याक दिता, भायल्यांक भाड्याक दिता. टुरिझम डिपार्टमेंट सदांच नी जे रिएक्शन कशें ते जाल्ल्या उपरांत मागीर धांवता बाबा. आतां कितें आहा, आदीच सान शेकां पळय दिलेली आयडिया वॉज दॅट हांव जाणा दोतोर विलेजा टायमार ते आयडिया वॉज दॅट आमचे गोवन कल्चर प्रमोट करपाक. पयलीं दिवंकूच उपकार नासलें. तुमकां जर हे प्रॉब्लेम जावपाचें आहा म्हणून कॉलेज दिवंकूच उपकार नासलें एक पासून. शेक शूड बी स्टार्ट एट 10 o'clock. आनी ते पळय बॅडी पळय घालता दर्या पासून ते बंद करूं. ते हांवें सांगलेलें 2 week आदीं. जर पळय कोण भोंवता ते म्हाका आतां हप्ते घेता कितें म्हणून करता आसतलें न्हू. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. भायल्या राज्यांतल्यान येताल्या कोंबड्यांचे QR कोड लावपाचो विचार चल्ला. कोंबड्यांच्या हायजिना विशीं गोंयच्या ट्रेडरांक म्हायती नासता. त्या विशीं गिरायकांकूय कळूंक जाय म्हूण QR कोडाचें चल्ला. गोंयच्या पोल्ट्री ट्रेडरवाल्यांचो अध्यक्ष उलयता. महाराष्ट्र, कर्नाटक पोल्ट्रीवाल्यांची गोंयच्या ट्रेडरां बरोबर बसका जाली.
गोंया एक बरो डिजीज फ्री एक हायजिनीक बर्ड वो हाडपा दिवपा आमी वो आतां आमचो लास्ट 1.5 year आमी प्रयत्न करीत आहा. सो हे खंय तरी कोणा तरी एक अटकता. कितें अटकता हे आमचे थोडे गोंयचे बी आहाय तितून तांकांय बी ते खंय तरी त्रास जाताय आनी तितून भितर हांकां तेंचो साथ मेळपी भायलेसून आहा. आतां हो ट्रेडर खंयचे जर एक फार्मार माल उबारता त्या फार्माची हिस्ट्री कोणाक खबर ना, तो कसलो बर्ड तो खबर ना, तो हाडटा आपले पोट भरपा जाय म्हणून ताका कांय आमचे बी कांय विरोध ना तेमी खंयचो धंदो. पूण तेमी जेन्ना गोंया माल हाडून दिता तो तेमी बी खंयच्यान काळजी घेवपा जाय की आमी गोंयकारांक तो डिजीज फ्री किंवा एक तरी खंय तरी एक बरो हायजिनीक बर्ड दिवपा जाय. आतां ते म्हणटाय QR कोड म्हणटा मिनींग कितें, जो बर्ड खंय फार्मार लिफ्ट जातलो तो बॉर्डराचेर खंय तरी चॅक जातलो वेदर इट इज कन्ज्युमेबल. तितून भितर मेडिसिनल केसो विड्रॉवल पिरियड आहा वो कितें दुयेंस आहा वो कितें आहा तें जरी तर तो खंय तरी चॅक जालो जाल्यार ती बर्ड गोंया येवपा नाका ही आमी काळजी घेता ही दोनूय एसोसिएशनां. तेका लागून आमी हो गव्हर्मेंटा कडेन हो कन्सेप्ट जेन्ना प्रेजेंट केलो आमगे CM सरा हो कन्सेप्ट आमगे लायक जालो देखून तेणें आमकां भरपूर सपोर्ट दिलो आहा. त्याच्या नंतर आमी जे भायले जे ट्रेडर येताले जे आमचे ऑलरेडी रजिस्टर आहा तांकां आमी मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें बाबा आमचो असो मुद्दो आसा जे आमी भायल्यान इम्पोर्ट करता आनी इतले वर्सां तुमी बिझनेस केलो ताका आमी कांयच डिनाय करिना, तुमी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो पण आमी तुमकां हांगसर डायरेक्ट भायरूय काडून उडयना, पण आमकां खंय तरी प्रोडक्शन करपाक तुमचो सपोर्ट जाय. त्या खातीर आमी गोंयान रेट काडुया आनी तुमी जे चिकन लायव्ह चिकन जे हाडटा ते खंय तरी असोसिएशनाचे अंडर हाडा जेणे करून रेट एक सगळं मेंटेन करपाक मेळटलो. आज या असोसिएशनने जी पावलं उचललेली आहेत त्याला आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पोल्ट्री फार्मर संघटनेचा माझा पूर्णपणे त्यांना पाठिंबा आहे. आम्ही सगळी जिल्ह्यातील पोल्ट्री फार्मर यांच्या बाजूने आहोत. जो काही चांगला निर्णय घेत आहेत हा फार्मरांच्या हिताचा आहे हे सर्व फार्मरांना आज या ठिकाणी कळलेलं आहे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळत राहात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. बेळगाव गोंय म्हामार्गार कुसमळी आशिल्लो ब्रिटीश तेंपावेलो पूल नव्यान बांदपाचें काम सुरू केलां. पूल 125 वर्सां पोरणो. 2007 ताचे लायफ सोंपिल्ले म्हूण ब्रिटिशांचो डाटा सांगता. जुलय 2024 सावन त्या पुला वयल्यान हेवी येरादारीक बंदी घाल्ली. पुलाचें काम सध्या नेटान चल्लां. बेळगाव आणि गोव्याक जोडणारो चोरला घाट मार्ग हो एक महत्वाचो मार्ग आसा आणि ह्या मार्गाचेर आशिल्ल्या जांबुटी लागींच आशिल्ल्या कुसमळी हांगासरल्या जे ब्रिटीश कालीन ब्रिज आसात ते ब्रिज सध्या मोडूचे काम सध्या चालू आसात आणि हे ब्रिज मोडून हांगासर नवीन ब्रिज बांदपाचें काम बेगींतल्या बेगीन कॉन्ट्रॅक्टर चालू करतलो. व्यापाराच्या दृश्टीन गोव्या खातीर हो मार्ग खूब महत्वाचोच. मात्र गेल्या जुलय पासून ह्या मार्गावयली जी अवजड वाहतूक आसात ती बंद केल्ली आसात. कारण हो जो ब्रिटीश कालीन ब्रिज आसलो तो धोकादायक आसलो आणि त्या ब्रिजाल्यान अवजड वाहतूक आसा ती वचपा खातीर तो फिट नाशिल्लो. तेका लागून बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यान ह्या ब्रिजाल्यान अवजड वाहतूक आसा ती बंद केल्ली. तेका लागून ह्या मार्गाल्यान जी अवजड वाहतूक आसा ती बंद जाल्ली. सुमारे 125 वर्सां ह्या ब्रिजाक जाल्ली आसात आणि 2007 ब्रिटीश सरकारान ह्या ब्रिजाचे जे आयुर्मान आसात ते संपला आणि ह्या मार्गाले जी वाहतूक आसा ती बंद करची अशी पत्र भारत सरकाराक दिल्ले. मात्र तेच्या नंतरही आता 2025 पर्यंत 24 पर्यंत ह्या मार्गाल्यान अवजड वाहतूक सुरू असली. मात्र जुलय 2024 जिल्हाधिकाऱ्यान ह्या ब्रिजाची पाहणी केल्यानंतर ह्या ह्या ब्रिजाल्यान अवजड वाहतुकी खातीर बंदी घातलेली. मात्र हे ब्रिज मोडीत काढून हांगासर बेगींतल्या बेगीन नवीन ब्रिज बांदपाचें काम चालू करचे आसात आणि हे ब्रिज बांदता पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या ब्रिजाच्या खालच्या सायडीनच आमी पळोवंक शकता ह्या खालच्या सायडीनच पर्यायी मार्गाची व्यवस्था केल्ली आसा. मातीचो ब्रिज बांदून तेंच्यांनी तात्पुरती पर्यायी मार्गाची व्यवस्था केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.
खण खात्यान मिनाच्या डंपाची पावणी सुरू केली खरी, मात दुसऱ्याच दिसा फुडें धुकल्ली. कळटा ते प्रमाण 3 डंपांची पावणी काल जाली, मात निकाल ना. टेक्निकल इश्यू म्हूण खण खात्यांतली सुत्रां उलोवन दाखयतात. पावणी 4 फेब्रुवारी मेरेन चलपाची आशिल्ली. 18 डंपांचे ऑक्शन 1,400 बिडर आसात. नवी तारीख खंय रोकडीच कळटली. 18 डंपांच्या ऑक्शनाक खण खात्यान ब्रेस्तारा सुरवात केल्ली, मात दुसऱ्या दिसाच पावणी फुडें धुकल्ली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 3 डंपांची काल पावणी जाल्ली, मात निकालूच येवंक ना. टेक्निकल इश्यू म्हूण खण खात्याची सुत्रां सांगता. पावणी 4 फेब्रुवारी मेरेन चलपाची आशिल्ली, मात आतां फुडें धुकल्ली. एकूण 125 बिडर इच्छूक आसात. पावणेची नवी तारीख रोखडीच जाहीर करतले, सुत्रां सांगतात. इतले मजगती गोवा फाउंडेशनान हरकत घेवन ऑक्शन बेकायदेशीर म्हणून खात्याक बरयल्लें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. कासावलेच्या सामुहीक बलात्काराच्या केशीत पुलिसांनी धरिल्ल्या 5 जाणांचो रिमांड 3 दिसांनी वाडयलो. ते 7 दीस रिमांडार आशिल्ले. 24 जानेराक एके मानसीक दुयेंती चलयेचेर मडगांवच्यान कासावले व्हरून फ्लॅटात सामुहीक बलात्कार केल्लो. 5 रेपिस्ट महम्मद अली, शहजाद शेख, विरेश अगुआंदा, अदिल आनी महम्मद शेखाक पुलिसांनी धरिल्ले. दिवचल, बार्देस आनी सत्तरी तालुक्याक उदका पुरवण करपी वाळवंटी न्हंयचेर प्रदुशणाचें सावट. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकारान अलर्ट दिला. न्हंय दिसान दीस खंय घाण जायत आसा. सरकारान लक्ष घालेना जाल्यार खंय 3 तालुक्यांचेर उदकाक संकट येवंक शकता. वाळवंटी कर्नाटकाच्या चोरला घाटांतल्यान व्हांवता. आणि एकंदर आम्ही दिवचल तालुक्या पुरते जर लक्ष केंद्रित केले जाल्यार आमकां कळटा की दिवचलचे जे सगळे जलस्रोत आसा हे सध्या संकटग्रस्त आसा. महत्वाचे म्हणजे जी दिवचल गावा खातीर, शहरा खातीर आणि एकंदर ह्या सगळ्या वाठारा खातीर जिवनदायिनी अशी जी आमची दिवचलची न्हंय आसा ती उगमा पासून जर आमी पळयली ती ते तळेकोल म्हणून जो दोडामार्ग तालुक्यात महाराष्ट्रात गाव येता थंयसल्या फूल डोंगराचेर तिचो उगम जायता. तर ही न्हंय जी आसा ही न्हंय पुराय तिचो उगम स्त्रोत आसा तो नश्ट जाल्लेलो आसा. थंय मोठ्या प्रमाणात स्टोन क्रशर आसा. मागीर ही न्हंय जी आसा ही आयतल्यान कुडचिऱ्यांतल्यान प्रवेश करता दिवचल तालुक्यात आणि कुडचिरे तो मागीर आमी धबधब्या पर्यंत तिचो जर प्रवास पळयलो जाल्यार लक्षात येता की ही न्हंय जी आसा ही एक आयज मोठे गटार जाल्लेले आसा. आणि खरें म्हणजे गोमुक्त जाल्या उपरांत सरकारान ह्या न्हंयांच्या अस्तित्वा खातीर जे कितें करपाक जाय आसले ते करपाक आयज मेरेन सरकारां जी आसा ती अपयशी ठरलेली आसा. आनी आपले वस्त्रहरण जे आसा हे कशे भशेन सावरपाचो यत्न करता. एका वाटेन मिना खणीचो जो व्यवसाय आसा तितून मोठ्या प्रमाणात गाज आसा तितून साठलेलो आसा. आणि मागीर कचरो जो आसा, सांडपाणी आसा, पुराय जी आसा वाळवंटी न्हंय ती 21.5 किलोमीटर लांबायची न्हंय आसा. आणि तिचो उगम जो आसा तो कर्नाटकाच्या चोल्ला घाटांत जाता. एकंदर ही जी न्हंय आसा ह्या न्हंयचेर दिवचल, बार्देस, सत्तरी हो जो सगळो वाठार आसा तेका पिवपाचें उदक जे आसा ते दिवपी 2 प्रकल्प जेका आमी पोडोशें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, साखळी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, तर ते तेचेर आधारलेले आसा. भूतकाम पठाराक 4 वाटेन शेत जमनी आसा. त्यो जमनी त्या पठाराचेर निंबून आसात. खंयच्याय परिस्थितीत ह्या पठाराची नासाडी जावंक जायना. केरी नागरीक कृती समिती उलयल्या. 2 दिसां फाटीं मुख्यमंत्र्यान ह्या पठारार ग्रीन प्रकल्प हाडपाची घोशणा केल्ली. भूतकाम आडेकडीच्या गांवच्या लोकांक खंय विश्वासात घेवंक जाय. ज्या भूतकामाचेर गेली अनेक वर्सां लोक लढटा आनी तो भूतकाम पठार सांबाळून दवरपा खातीर लोक झगडटा. तर मेन इंटेन्शन त्या भूतकाम पठाराचें कितें आसा तर त्या भूतकाम पठाराच्या 4 सायडींनी 5 गांव आसात. खांडेकरचो गांव आसा, मागीर बागुर्मे गांव आसा, वेरें गांव आसा, केरी आनी पुरयो ह्या 5 गांवांचो मेळून हो भूतकाम पठार सरावंडींग आसा. आनी ह्या 4-5 गांवांनी मोठ्या प्रमाणात शेतां आसा, भाटां आसा आनी कुळागरां आसा. आनी शेतां, भाटां, कुळागरां म्हटल्यार म्हणटकीर ताका उदकाचो सोर्सीस जाय. आनी उदकाचो सोर्स जो आसा तो भूतकाम पठाराचेर आसा. म्हणून आमगेल्या जाणटेल्यांनी तो भूतकाम पठार राखून दवरपाक जाय म्हणून थंय 12 ठेवणां घालून दवरलेली आसा. ह्या लोकांचें कितें म्हणणें आसा की ही जर जमीन जर नश्ट जाली किंवा प्रॉब्लेम किंवा इंडस्ट्री समज आयली आनी केमिकल पोल्युटेड जाली जाल्यार आमच्या सरावंडींग इफेक्ट जातलो. आमचो जो भूतकाम पठार आसा एक म्हणजे
हो पठार आत्ताच रामकृष्णान सांगलेल्या प्रमाणे एनवायरमेंटल सेन्सिटिव्ह झोन आसा, म्हणजे तो इको सेन्सिटिव्ह झोन. थंय बायोडायवर्सिटी म्हणजे तरेतरेची जनावरां, म्हणजे अशें सुद्दां आमकां म्हणजे आयकलां, म्हणजे आमच्या जाणट्यांनी सुद्दां आमकां सांगून दवरलें पट्टेरी वाघ सुद्दां थंय आसा. आमचें म्हणणें कितें आसा, खंयचोय प्रोजेक्ट आतां प्रत्येक गोंयच्या गांवांत आज गरज आसा की जमीन सांबाळपाची. प्रत्येक पठार आसा जावं आमचे दोंगर आसा ते सांबाळून दवरपाचे, ते आज जायना. हें आमकां सीएमाक ह्या प्रेसांतल्यान एकूच सांगूंक जाय की सध्या तुमी जे कितें म्हटलां हरीत प्रकल्प हे नांव आसता, ग्रीन ग्रीन म्हणून आज सगळें गोंय रेड जावन ब्लॅक जाल्लें आसा. तेन्ना प्लीज आमची रिक्वेस्ट आसा तुमकां की तुमी गांवच्या लोकांक कन्सिडर केले शिवाय खंयचेच निर्णय तुमी घेवं नाका. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा नायलॉन 6 बलिदान दिवपी आमचे तरुण आसा. SC वेळारूय सगळे बलिदान दिवपाक तयार जाल्ले. तेन्ना आमी हुतात्म्याची आमचो गांव आसा, सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवची आनी हो जो कितें तेंच्यांनी विचार आसा तो मातसो स्थगीत दवरून उलोवणी करून मागीर तेजेर निर्णय घेवचो, इतलेच आमची मागणी आसा. सरकारी नोकरे खातीर कोंकणी भाशेच्या लिखीत जाण सक्ती करपाच्या सरकाराच्या नेमाक कोंकणी भाशा मंडळ आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो तेंको. कोंकणी खातीर असले पावल उखलतना खंय दरेक खेपो सरकाराक कितें ना कितें विरोध जाता. सरकारान आपल्या निर्णयाचेर घट रावन हो नेम चालीक लावचो म्हूण मंडळ आणि परिशदेन मागला. फाटल्या दिसांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री हांणी आमकां एक बरी न्यूज दिली. सरकारी नोकऱ्या खातीर कोंकणी भाशेचें लिखीत गिन्यान सक्तीचो करपाचो जो ताणें निर्णय घेतिल्लो ताचें आमी अभिनंदन करता आनी आमचो तांकां पुराय पाठिंबो आसता. दोतोर सावंत आसात पळय जे कोंकणीच्या वावरा खातीर जेन्ना जेन्ना विधायक अशें पावल उबारता तेन्ना आमी एक पळयलां की हे ज्यो हानिकारक अश्यो वृत्ती आसात त्यो मुखार येवन ह्या कार्याक आडवेळी हाडटात आनी त्या खातीर आमी तांचो निशेध करतात. हालींच सुप्रीम कोर्टान सर्वोच्च न्यायालयान डोमिसायल क्लॉज आसा पळय राबित्याचो जो क्लॉज आसा तो तातूंत शिथील केला, बदलला आनी ताणें म्हणा की स्थानीक डोमिसायल म्हणून आसना, इट इज अ इंडियन डोमिसायल. तेन्ना गोंयांत आमकां हें मारक थारतलें. मराठी ही सहभाषा, ती सांस्कृतीक भाशा, तुमकां जाय ते तुमी ताचो सांबाळ करचो, जतन करचो. पूण गोंयच्या नोकरीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना फक्त कोंकणी आनी कोंकणीच सक्तीची जावंक जाय. आमी म्हणटात की मराठी प्राध्यापक सपोज जर युनिवर्सिटीन जर घेवपाक जर जाय आसत, पोस्ट जर घेवपाक जर जाय आसत, तो सुद्दां गोंयकाराकच मेळपाक जाय. म्हणटकीर थंय बी कोंकणी कंपल्सरी आसपाक जाय. जर थंय जर कोंकणी कंपल्सरी उरली जाल्यारच गोंयकार प्राध्यापक थंय मराठी शिकोवपाक पावता. नाजाल्यार खंयचो तरी महाराष्ट्रांतलो कितलेशेच PhD केले कॉम्पिटिशनां येतले. आमच्या गोंयांत भितर हे आसून सुद्दां लोक आसून सुद्दां तांकां चान्स पडचो ना. म्हणटकच आमी म्हणटात की ही जी कोंकणी सक्तीची केल्या ती तशीच आनी खरपणान इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आमी खुबशे फावटी आमच्या सरकाराचेर शेण काडटात कोंकणीची अंमलबजावणी जायना म्हणून. पूण म्हाका दिसता अशें जेन्ना ते पावल उबारता तेन्ना तेंचो आमचो पुराय तांकां तेंको आसतलो. आनी दुसरी गजाल, हांव कोंकणीच्या मळार वावुरपी ज्यो संस्था आसात तांणी मातशें सतर्क रावचें आनी समजा हाचेर जर खंयचे वटेन प्रेशर दबावय जाल्यार आमी उलो मारतले आनी आमी हे फावटी थारायला की आमी संघर्शाची भुमिका घेतली. तेन्ना दोतोर सावंताचे हात घटमूट करपा खातीर कोंकणी भाशा मंडळ ह्या निर्णया खातीर तरी सदांच तांचे फाटले आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.